नमस्कार. हांव श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतलो कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आज कामत ग्रुप ऑफ हॉटेल्साचे स्थापक शेषगिरी पांडुरंग कामत हांगेले परिचय करून दितस. कामत ग्रुप ऑफ हॉटेल्स हाचे स्थापक शेषगिरी पांडुरंग कामत 21 नोव्हेंबर 1926 इसवींतू कर्नाटकाचे मुरुडेश्वरा लागी बेंग्रे म्हळेल गांवांतू जन्मलेंती. तांणी ल्हान स्वरूपार आरंभ केलेलो हॉटेल उद्यम आज विराट रूप घेवन देशभर पसरला. प्राथमिक शिक्षण घेतले उपरांत शेषगिरी मामान हुबळीक येवन लाकडा व्यारू सुरू केलो. तांगेले मालगड भाऊ रंगप कामतीले मार्गदर्शनारी व्यवहार आडळीत शिकून हॉटेल उद्यम आरंभ केलो. हुबळींत आसूचे भारतीय रेल्वे संस्थेचे कॅन्टीनाचे आडळीत हातांत घेतले. 1956 इसवींतू तांणी गदग रस्त्यारी पोरणे रेल्वे बोगींतू दुसरे हॉटेल आरंभ केले. लोक त्या हॉटेलाक डब्बा हॉटेल म्हणून मोगान आपयतले. साभार काळान नवीन बांदपांत ते कॅन्टीन कामत कॅफे नावान स्थळांतर जाल्ले. परंतु तांगेल गिराकी डब्बा कॅन्टीन नावानच आपयतले. शुचित्व आणि रुचीक महत्व दिवन आपले मालगड भाव रंगप कामतीले मार्गदर्शनारी तांणी हॉटेल उद्यम कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांत वाडयले. तांणी वेळ परिपालन करपाक महत्व दिता आशिल्ले. शिस्तुबद्ध आणि क्रियाशील जीवनशैली तांगेले व्यवहारांत दिसून येत आशिल्ले. मुखारी मुंबई, नागपूर, हैदराबाद, बेंगळूर शहरांतू कामत ग्रुप ऑफ हॉटेल आरंभ केले. 1982 इसवींतू अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा देशांतू प्रवास करून हॉटेल उद्यमाचे अध्ययन करून भारतांत आपल्या हॉटेलांतूय तेंच सौलभ्य दिले. आज कामत ग्रुप ऑफ हॉटेल्सा सांकाळी सगळे भारतांत विस्तार जावन वाढला. शेषगिरी कामत 3 ऑक्टोबर 1993 इसवींत हुबळींत जाल्लेले अखिल भारत कोंकणी संमेलनाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले. तांणी हुबळ्ळी हॉटेल मालकर संघ आणि गौड सारस्वत ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले. शेषगिरी कामत माम 9 एप्रिल 2002 इसवींतू देवादीन जाल्ले. परंतु तांणी उभारलेले संस्थे मुखांतर जनमानसांत स्थिर जावन आसत. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन दिवंगत शेषगिरी पांडुरंग कामत हांकां श्रद्धांजली दिता ती. नमस्कार.